मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. फोंड्या नव्यान बांदिल्ले सर्व्हिस रस्ते थारल्यात अपेशी. हालींच बांदिल्ल्या रस्त्याक पडल्यात वेर. शेतात वचपाच्यो वाटो गायब जाल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. म्हापशेच्यो बिल्डिंग्यो जाल्यात गड्डम. म्हापशा भाजी मार्केटा लागसरचे इमारतीच्या बाल्कनीचे कोसळ्ळे कॉन्क्रीट स्लॅबाचो कुडको. संबंधित खात्याची आडनदर. लोकांच्या जिवाकडेन चल्ला खेळ. म्हापशेकारांक पडला प्रस्न. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान हवामान खात्यान जारी केला नवे अलर्ट. पुराय सप्तकभर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. पालसाना कोसळप, उदक भरप हातूंत फोंडा आणि भोवतणच्या साबार रस्त्यांची सध्याची परिस्थिती दाखयल्या. नव्यान बांदिल्ले सर्व्हिस रस्ते अपेशी थारल्यात. शेतकारांक शेतां अव्यवहारीक जाल्यात. मुळाव्यो सुविधा अपेशी थारल्यात, जे परतून एकदा नियोजन शून्य आणि देखरेखीचेर भर दितात. पळयात केरये खांडेपारचो आखो देका हाल दाखयता आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायक. आता केरी आसा आणि तुम्ही केरी पळयता की जो सर्व्हिस रोड केल्लो आसा हो सर्व्हिस रोड जो भितर केल्लो आसा साम खेचलेलो आसा. म्हळ्यार केन्नाय पडू शकता. आणि हे जे पोल जे आसा हे पोल सारके डेंजरस आसा. हे केन्नाय पडू शकतले. कित्याक हो हे जो रोड जो भितर गेल्लो आसा ताका लागून. कित्याक हांगा जे काम जेल्लें आसा तुम्ही पळोवंक शकता की हे कशें काम जालें तें. खरेंच सब स्टँडर्ड जालां काय स्टँडर्ड जालां हेय लोक पळयतले. कित्याक हो रोड जेन्ना भितर वचपाक लागला म्हळ्यार डेंजरस इतलें आहा की एवढे कोणी जर हेवी गाडी आयली जाल्यार ती भितर वचूंक शकता. अशी कंडिशन आहा. आणि आता तुम्ही पळयता एक जेसीपी आयिल्ले आहा. जेसीपी येवन ते परत लेवल करतात. हे केन्ना भितर वतले हे सांगूंक शकना. कित्याक हो जो रोडाचें जे काम जे आसा हे सारकें सब स्टँडर्ड आहा अशें लोकूय म्हणटात. आणि हे केन्ना काम कशें काम जातलें हेंय खबर ना. हे इंजिनियरींग सामकें फेल जाल्लें आसा अशें लोक सदांच बोवाळ मारीत आसा. आमी आसा नॅशनल हायवेचेर केरया खांडेपार आनी हो सर्व्हिस रोड आतां एका दामोर घायलो रिसेंटली 1 म्हयनो पासून जावची ना. सो आख्खो रस्तो पोंदान गेलो आहा. आतां हो रस्तो पोंदान वचपाक कारण कितें? कारण म्हणल्यार फक्त पावस न्हू. पावस 2 दीस पडला. 2 दिसांचो जर पावस पडून अशें जर रस्ते वयताय जाल्यार आख्खो सिजनूय पावस पडल्यार बाबा ह्या हायवेची हालत जातली कितें? आतां हो सर्व्हिस रोड बांदतना टेंशन वॉल बांदलें तेणी. टेंशन वॉल बांदतली मड फिलींग केन्ना जातलो? कंप्लीट हायटीक मड फिलींग करप आनी मागीर रोलर मोडप ही पद्दत चुकीची. जेन्ना मड फिलींग जाता तेन्ना उदीक थोडें घालून ते बाबा रोलर मोडप जालें हें जालें ना. आनी हे काम करतना कोणाचें सुपरविजन जे PWD सुपरविजन जाल्लें तें म्हाका दिसत ना. कित्याक आमी रातची पासून पळयताले केदेराचे हिंगा मिक्सर हाडप आनी मिक्सराक ड्रायव्हर आनी कॉन्ट्रॅक्ट हेल्पर जावन ते एक हें घालताले कॉन्क्रीट घालताले रातीचे येवन टॉर्च मारून. कित्याक हायवेच्योय लायटी पेटनाल्यो. हायवे लायट तेणी काडून दवरलेल्यो आनी त्या पयसांत त्यो पेटप ना आसलेल्यो ही वेगळी गजाल. सो ही मेन जबाबदारी जी आसलेली PWD आनी एमिवार जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताची ती तेणी सारकी जबाबदारी घेवना. तशेंच धवळी फार्मागुडी महामार्गा वयल्या सर्व्हिस रस्त्यार फाटल्या 2 दिसां सावन उदक भरलां. उदक साठिल्ल्यान रस्तो असाध्य जाल्ल्यान फावो तो निचरो नाशिल्ल्याचें कारण थळावे दितात. हिंग उदीक कोण येतालें 1-10 मिटरा फुडें हिंग उदीक कोण येतालें सगळ्यांक खबर आहा उदीक कोण येतालें म्हणून. हे फर्स्ट फेजीर जेन्ना काम केल्लें तेन्ना जाल्लें तेजें चुकीचें. जाल्यार सेकंड फेज जेन्ना काम करतना बाबा तें व्यवस्थित करूंक जाय आसलें. तें कांयच केल्लें ना. आतां ह्या 2 पावसांनी आमी पळयता आख्या हिंगा बुडटा शेता कडेन. डिवायडर आसलें न्ही ते 4-5 फावटी ओपन करून दवरला कित्याक उदकां वचपाक वाट ना. आनी ड्रेन सिस्टम म्हणून ती वेवस्थीत कांय केलोली ना हिंगा. तेका लागून हे रस्ते बुडटाय. तशेंच महामार्गाक लागून सध्या शेतकारांक शेतांत प्रवेश करपाक अडचणी येतात. महामार्गाच्या विस्ताराक लागून तांचो रूड मार्ग सोंपलो आनी जायत्यो विनवणी करूनय भौशीक बांदकाम खात्यान पर्याय बांदलो ना अशें थळावो शेतकार तुकाराम हांणी सांगलें. आपल्या शेतां मेरेन पावपाचो मार्ग नाशिल्ल्यान ह्या हंगामात तांकां शेती सोडची पडूं येता असो हुस्को जायत्या जाणांक आसा. आमी हांगा शेतां वयता कितले तेंपूच जालो जी म्हाका जो रस्तो करून हांगा पळय दिल्लो तो सगळो व्हांवून गेला. केरया हय केरया हितून आनी हे सगळो आतां रस्तो व्हांवून गेला. प्लस हांगा खळी आसा खळी व्हांवून गेलो सगळे सकयल माती भरलेली आसा. तशी ही आता आमच्या पयलीं सुद्दां हाज्या पणज्याची शेतां तेंच्या फाटल्यान आतां आमी चालू ती उत्पन्न करतात.
अजून पर्यंत आम्ही शेतां सोडून हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागता की PWD कडेन म्हाका हो रस्तो करून दिवचो, ती खळी बांदून दिवची, अशें करून हांव एकूच गव्हर्मेंटा कडेन मागता. नाल्यार आमकां ही शेतां हांगा पडीन सांडची पडटली. रस्तो कसला? हय, हो रस्तोय तसो हांगा सगळ्या बसलेलो आसा, फूल रस्तो हांगा बसलेलो आसा की आतां ते खडी घालता, आतां काम चालू आसा. शेतां पाड घायले आनी शेतकार मंत्री जो आहा गोंयचो तो आमच्याच वाठाराचो, आणि तर ते मातशें लक्षांत घेवचें. श्री रवी नायक हाणें आमचो फोंडेचो आमदार ही शेतां जी आमचे पाडे पडटा ती बाबा जिवी उरची, शेतकारांक कितें मदत जाय ती मदत दिवची. शेतकारांक आज सकयल हाडटलो जाल्यार एक रस्तो जाल्लो, हायवे नेक्स्ट टू हायवे सर्वीस रोड केल्ले कारणान वयर वचपाचो एक्सेस सारको बंद जाल्लो. सो शेतकारांची मागणी आसली आमकां हिंगा एक ड्रॉप रोड दिव, जशें करून शेतान कितें सारें हाडटा, शेतान येतलो वयतलो, शेतान मशिनरी हाडटा जाल्यार एक बारीकसो रोड जाल्लो. तेंची मागणी तेणे आयकली पूण लास्ट मिनिटार रावले आनी हिंगा मातीच डाम केले फक्त रस्तो म्हणल्यार. रस्तो करतलो जाल्यार पयले रिटेन्शन वॉल काडून चडसो नासलो, एक तो 15 मिटर रस्तो आसलो, इतलो तांकां सकयल पावपाक. आयज आमी पळयता पावस हो कितें वर्साभर अशें जुनान पडना, 5-6 वर्सां मायज जाली पावस आतां प्री मान्सूनच पडटा मेयाच्या म्हयन्याक आनी एप्रिलाच्या म्हयन्यान. सो हांकां बरी खबर आसूंक जाय जी कामां आहा ती पावसा पयलीं आपण करतले म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकर आनी सानिका नागवेकर. म्हापशेच्यो बिल्डिंग्यो कड्डम जाल्यात, हाचेर साबार फावटी गाराणे घालून जाले. बिरेस्तारा म्हापशा भाजी मार्केटा लागसरचे इमारतीच्या बाल्कनीचे कॉन्क्रीट कोसळ्ळे. स्लॅबाचो कुडको पडिल्ल्यान बाजारात भंय पातळ्ळा. बरें म्हण बरें, कोणाक काय जालें ना, पूण नगरपालिका ह्या प्रश्नाचेर आडनदर करता काय कितें? सामान्य लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चल्ला वय, थळाव्यांक प्रश्न पडला. आमच्या भाज्याचे मार्केट आहा पळय थंयसर आसा आतां. आनी आतां सांगचें म्हणल्यार कित्याक काल राती दिसता काय फातोडेर कितें वो आतां हांगासर पळय त्या शॉपांचो वयलो स्लॅब कोसळ्ळा आनी ती राती काय फातोडेर पडलो म्हणून तो माणसुकी. आनी ह्या टायमार बी असो पडलेलो, लोकांची रहदारी बी आसता. म्हाका दिसता कितलेशेच लोक जाण इंजर्ड जावपा, कित्याक तेज्या कोणाक हांगा वेंडर्सूय फ्रूट बी घेवन बसतात. आनी म्हाका दिसता तेंचेर पडले जाल्यार म्हाका दिसता एक तर तो डॅमेज मरपाचो नाल्यार एक तर तो इंजर्ड जावपाचो, चड करून म्हाका दिसता मरपाचो, कित्याक पडला त्या हिशोबान कळटा तें. पण हांव कितें म्हणटा, जो आतां तुमी हे बिल्डींग बांदल्यान पळय, म्हाज्या फुडल्यान आतां चण्याकाराची आहा, तेजे फाटल्या तेंपान असो स्लॅब पडलेलो पळय, तेजे थंय कुडक्या. हांव म्हणटा कितें, जेन्ना तुमी हे बिल्डींगे बांदता हेका कितलीं वर्सां जाली, आमी सुद्दां घर बांदलें जाल्यार आमी आमच्या घराचे डागदूस करतात, मेंटेनन्स करतात. तेन्ना ही आतां ही बिल्डींग म्हाका दिसता बिल्डींग पळयची जाल्यार सगळी म्हाका दिसता ती कॉलॅप्स जाल्या, बिल्डींग कॉलॅप्स जाल्या ती, कळ्ळें न्ही. हे तशेंच बिल्डींग आहात बाजारांत, सगळ्यो कॉलॅप्स जाला. आनी वयर ताका वयर मांड आहा, तेंचे मांड ते चलनात, कांय ना, थोड्यांचे चालू आहा, थोड्यांचे बंद आहा. पण हांव कितें म्हणटा, म्युन्सिपाल्टीन हेचेर तुमी ते येवन पळोवंक जाय न्ही बाबा, हे मेंटेनन्स कशें कितें जालें, अशें पडले की तुमी येवं नाकात आनी ताका मागीर तुमी ते हे जालें ते जालें म्हणून सांगू नाकात. पण आमकां आतां कितले बिल्डींग आमी तुमच्या शेतकाराचे हेजे तुमच्या माध्यमाचे आमी कितलेदा अशें दाखयतात की खंय खंय डॅमेज कितें कितें आसा पळय, पण तुमी तेजेर हे सोल्युशन कांयच काडिनात. आमी अशी परिस्थिती जाली की तुमी आख्खे तुमचे म्युन्सिपाल्टी देंवता त्या जाग्यार आनी मागीर हे करता तेन्ना ते हेका सांगला तेका सांगला, एमी येतलो आनी कोण सीओ येतलो, चेअरपर्सन येतली म्हणून सांगता. ते लोकांचेर तुमी मरे लोकांचो एक्चुअली तुमी खेळ खेळ्ळ्यात. सध्या त्या सुवातेर विक्रेत्यांक बसपाक दिवचे ना म्हण सांगिल्ल्याची माहिती नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळान दिला. आयज आमच्या नोटीसेक येयले की आयज मार्केटान जी आमची शॉपां आसा खॉर्नाच्या फाटल्यान थंय कॉलॅप्स जाल्लेले आसा तेजे आनी हे दिसता स्टील आसा ते दिसता म्हणून आयज आमचे ME2 हे ते सायटीर गेल्लेले आनी तेंच्यांनी नोटीस केलें की थंयसर स्ट्रक्चर आमचे कॉलॅप्स जाल्लेले आसा आनी त्या प्रमाणे इन्स्ट्रक्शन्सून आमी MI प्लस आमचे सुपरवायझरान ते क्लियर केल्ले आसा. आतां ती एरिया आसा ती आमची मार्केट एरिया आसा, त्या कारणान ME3 आसा ते इंजिनियर आसा ते आमचे हरमलकर आसा, ते ऑन सायट मागीर इवनिंग येतले आनी तेजे ते हे एस्टिमेट म्हणजे टोटल एरिया कितें जाला ते इन्स्पेक्शन करतले आनी त्या प्रमाणे तेजो एस्टिमेट जातलो. मागीर त्या प्रमाणे डिसायड जातलें की तें प्लास्टरींग करपाचें कशें कितें तें. आनी तशेंच आमी फुडें डिसायड केलां की त्या एरिया म्हणजे टोटल जी एरिया आसा बिल्डींग
तेजे आमी मागीर ते ऑडिट करचे पडटले जे कॉलेप्स एरिया जाला पळय म्हणजे स्टेबिलिटी पळोवची पडटा आनी त्या प्रमाणे जाता. सध्या वेंडर्स थंयसर बसता तांकां आनी बसोंक दिवं नाका म्हणून ऑलरेडी इंटिमेट केल्लें आसा कित्याक फाल्यां आनी कितले एरिया जाल्यार ते आनीकूय जावंक शकता म्हणून तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला की थंयसर आनी कोणाक बसपाक दिवपाचें ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोण नगरपालिकेची खासा बसका जाली. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, विकासाची कामां, घरां रेग्युलरायज करप अशा साबार विशयाचेर हे बसकेत चर्चा जाली. पळोवया. लाजीव काढून उडया थंयच्यो त्यो कोणा गाडी फाटी रिवर्स घेवपा जागो येतो लोकांक थंय प्रॉब्लेम जाता. उदक सगळें थंय लोकां दारान वयता ते पयलीं काडा थंयचे सगळी लाजी पडून उडया आनी माती घातली ते पयलीं काड म्हळ्यार पयलीं सांगता 2011 एक नोटिफिकेशन पास जाल्लें ताज पॅरा आसतो आमचो 6D म्हणून तेजे क्लियर मेन्शन केलां जी कोस्टल घरां जी रेग्युलरायज जालें नाय ते आमी म्युनिसिपालिटी थ्रू आमी मातशें रेग्युलरायज करून घेवची कोण येयले जाल्यार तांकां ते हे 8 ते 8 वर्सांची प्रूफ जाता त्या प्रमाणे रेग्युलरायज करची तशें आमी घेवया. CRZ 2011 पारा 6D तेजे सा मेन्शन केला एज पर एमएस रेकॉर्ड दिल्लो मागलेले तेणी एमएस रेकॉर्ड 2000 डस्टबिन कणा दितले बारकेली ती बारकेली न्हू कणा दितले कणा सोडटले ते तुम्ही आता डायरेक्टर विचारते हांवें ते अप्रुवल येयले त्या प्रमाणे ऑर्डर घातलेली एक्सपेंडिचर सँक्शन येयले त्या प्रमाणे ऑर्डर घातलेली मागीर ते थंय रेट चेंज जाली. आता 2000 आमी एसडब्ल्यूतल्यान गेली आनी फुलेती आमकां 15 फायनान्सांतल्यान घेवपाक मेळना 3000 ते दिवपा ना अप्रुवल हाडपा पडटलें पयलीं न्ही. तो 1000 रुपया आसा आनी दुसरो जर तो 4500 लागतली. हय आयज आमची काणकोण म्युनिसिपालिटीची बैठक जाली तेन्ना मेन मुद्दो म्हळ्यार एक डोर टू डोर कलेक्शनाचो एक आमगे गार्बेज कलेक्शन तेजी कॉन्ट्रॅक्ट ऑलरेडी सोंपले आसा आनी आमी टेंडर केले ते कॅन्सल जाले म्हणून आतां परत ते प्रोसिजर करपाक जाय आमकां म्हणून तेजेर एक डिस्कशन मेन कित्याक डोर टू डोर जेन्ना आमी करता तेन्ना आमकां सगळ्यालेच पळोवपा पडटा गार्बेज डेली कलेक्शन करपा पडटा आनी एक दीस तर कलेक्ट करना जाल्यार बाकीचे लोक जे आसा ते आमकां येवन विचारता कित्याक येना हे ते म्हणटकीर आमकां तेजेर मेन फोकस तो आमचो. म्हणजे तेन्ना आमी बेगींतल्या बेगीन इंजिनियरान सांगला ते रिटेंडर करून आतां कॉन्ट्रॅक्ट तेजे काबार बी जावपा येयले आतां ऑगस्टाक रिटेंडर करून ते आतां कोणा मेळटा तांकां दिवपाचे अदरवायज आमकां परत तेजें एक्सटेंशन करपा पडटलें. सपोज तेजें रिटेंडर प्रोसिजर जर जालें ना जाल्यार ते आमकां एक्सटेंशन दिवपा पडटलें. तेजेर एक डिस्कशन जालें आनी एक डस्टबीन घेवपाचें एक डिसायड केलें. आमी प्रपोजल जे धाडले बरें तेंप जालो वर्सभर जाल्ले प्रपोजल धाडले ते आमकां एक पॉयंट काडून ते परत परत आमकां हे करीत रावता. पयलीं आमी 5000 डस्टबीन मागली ट्रॉली मागली व्हडली आमची जी डोर टू हॉटेलाचे ते गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन करता पळय तेंची डस्टबीन जी आसा ती सामकी मोडला तेंची व्हील सारकी चलना तो एक मेन मुद्दो आसलो हिंगा. आनीक तेजे नंतर ते एक सॉर्ट आवट आमी कितें केलें एक तर आमी 15 फायनान्सांतल्यान घेतले मेन जे आसा आतां जे कितें इम्पॉर्टंट आसा आमकां डोर टू डोर कलेक्शना ती व्हडली 240 लिटरची हे लागता डस्टबीन लागता ती आमकां मेन ती आसा आनी तेजे बरोबर ती व्हील जी आसा ते ओडून व्हरता आसतना रोखडी हे जाता खराब जाता आनीक तांकां ते ओडपाक मागीर त्रास जाता आनीक डस्टबीन आसा ती क्रॅक जावन फुट्टा. म्हणजे आतां ते एक मेन जाला तेजेर आमी 15 फायनान्सांतल्यान आमी ती डस्टबीन घेतली अशी ते ठरयला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दर्यांत आसा मासो मोल करता पिसो म्हणजेच स्वप्नां पळोवप योग्य न्हय अशेंच कितें म्हापशेकारांचें जाला. म्हापशा उदरगत जातली म्हण म्हापशेकारांनी सोपान लेगीत पळोवचें न्हय कित्याक तर ह्या बेमोसम पावसान म्हापशेच्या आमदाराचो नियोजन शुन्य विकास उक्ताडार हाडला. ह्याच नियोजन शुन्य कामाच्यो देखी आता हेर वाठारांतले मुखेली दिवपाक लागल्यात.
पळयात म्हापशेच्या लोकांक पिडपी उदरगत दाखयता गोवा 365 चो कॅमेरो। हांगा गाडी पार्क करपाक मेळना, रस्त्याचेर गाडी पार्क करतात। आयज आमदार खंय आसा, आयज म्हापशेचे लोकप्रतिनिधी खंय आसा? फक्त हांगा हे बिल्डिंगेन जेन्ना तांकां हांव पळयता, एक गव्हर्मेंट बिल्डिंगेन जेन्ना एक मिनिस्टर येवपाचो आहा तेन्ना हांगा साफ सफाई चालू आसता, तेच्या उपरांत हांगा सगळी पाड घालतात ते। आतां कोणूच ना, आतां फाल्यां जर हांगा मिनिस्टर येवपाचो जाल्यार हांगा साफ सफाई करतले, कित्याक तांकां त्रास जावंक फावना। गरीब लोकांक त्रास जाल्ले उपकारता, ऑर्डिनरी आमी गोंयकार जे आहा तांकां त्रास जाल्ले उपकारता, पूण तांकां रेड कार्पेट घालतात, तांकां चलपाक जाय। तुम्ही रेड कार्पेटीचेर चलपाचे लायकीचेच ना, ह्या सरकारान जे मनीस जे आसा न्हू, रेड कार्पेट न्हू, हांगा कसलीच कार्पेट न्हू, हे ते लायकीचेच ना। प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। आमी उलयता कित्याक लागून, येयल्ले दिसा तेच येयल्ले दिसा तेच चिखल जो पळयत न्हू हांगा, तर प्रत्येकान नजर मारा हांगा कितें चालू आसा ते। आनी म्हापशा शहरान जे कितें लोकांची खंयो म्हणलेली आहा, रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आहा, तो एका सरकारूच एडमिनिस्ट्रेशन एक कंप्लीट। आनी आमी जे म्हणटात बीजेपीचे मनीस अंधभक्त जे आहा न्हू, हेंच्यांनी मातसो विचार करपाक जाय। खरोखरच आमी बीजेपीक मत मारता, हे कित्याक लागून मारता? तर बीजेपीक जर मत मारता जाल्यार हे अशी अवस्था कित्याक लागून? तुम्ही तांकां विचारा मरे। जर तुम्ही सरकार जर बीजेपीचो जर हाडला, जर आमदार निवडून बीजेपीचो जर हाडला, तर तेजे मुख्यमंत्री आयकना? तुम्ही म्हाका सांगात पळया, जे म्हापसा शहराची अवस्था अशी कित्याक लागून जाल्लेली आसा? जाणून बुजून चीफ मिनिस्टर हाका सपोर्ट करिना, कित्याक लागून सपोर्ट करिना? हेजेर प्रत्येक गोंयकारांनी विचार करपाक जाय। अचकीत पडिल्ल्या पावसान म्हापशेकारांचे हाल केले। पुराय रस्ते उदकापोंदाक गेल्ल्यान लोकांच्यो बऱ्यो सर्कसी पळोवपाक मेळ्ळ्यो। म्हापसा मामलेदारा कुशीक आशिल्ली राखणे वणत कोसळ्ळी, तशेंच मामलेदार कार्यालया भायर आशिल्ल्या दुकानांनी उदक रिगले, गटराच्यो फातरी मोडून पडल्या। बेमोसम पावसान म्हापशेची ही अवतिकाय केल्या। अजून मेरेन पावस पडपाचो उरला, तेन्ना कितें? म्हापशेचो आमदार आसा खंय? म्हापशेकारांक खरेंच पोसके घेतला? कर फारीक करून लेगीत अशें? म्हापशेकारांचेर जावपी अन्याय सोंपतलो केन्ना? तिडकल्ल्या म्हापशेकारांनी प्रस्नांचो पावस केला। आयज आमी आसा मामलेदार ऑफिस म्हापशा। तुम्ही पळोवंक शकता की हांगा उदीक भरलेले आनी ही जी कंपाउंड आसा तो पडलेलो आसा, तो मोडून पडलेलो आसा। आनी जी आमची मामलेदार ऑफिस आहा पळय म्हापशा, थंय सगळी ऑफिसां आसात आनी जी गव्हर्मेंटाची ऑफिस आसा, बार्देसकार येतात, आमचे सगळे गोंयकार येतात हांगा कामां करपा खातीर। तर पळोवंक गेले जाल्यार हांगा सगळे उदीक भरून सगळे जी आमची ही दीन दयाळ योजनाची जे गाडे आसा त्यांच्या शॉपांनी उदीक गेल्लेले आसा। तशेंच आमी रावंड मारले भितर म्हापसा बाजारांत पळयता जाल्यार भाजी मार्केटाचो एक स्लॅब पडलेलो आसा, 10 वर्सांय जावंक ना ताका तो स्लॅब पडलेलो आसा। दुसरी गजाल जी फातरी आसात, ती फातरी मोडून पडलेली आसा, ती आतां सारकी करतात तेंच्यांनी। हे पयलीं नगरपालिकेन 1 म्हयने पयलीं हे काम करून घेवंक जाय आसलेले। नगरपालिका केन्ना काम करता? जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना करता। कित्याक लागून हे म्हाका खबर ना, करूं येता तेंच्यान काम, बरें काम करूं येता। नगरपालिका हे बेगिना काम करून घेना। नगरपालिका जेन्ना पावस स्टार्ट जाता पळय तेन्ना हे काम करून घेवपाक पळयता। दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना तेंचे सेंट्रलाचे लिडर जेन्ना मोदीजी येयल्लो तेन्ना एका दिसान तेंच्यांनी हेलिपॅड रेडी केल्लो, आनी जेन्ना अमित शाहजी येयल्लो पळय तेन्ना एका दिसान तेंच्यांनी हांगा बस स्टँडाचेर तेन्ना स्टेज एका दिसान उबी केल्लेली। ते जर येतात आनी तांकां तुमी जर एका दिसान करून दिवं शकतात जाल्यार गोंयची जनता आसा, म्हापशेची जनता आसा, तांकां तुमी एका दिसाक लागून कित्याक एका दिसान कित्याक लागून करून दिवं शकना? आयज ज्या दिसा मंगळारा पावस जो पडलो, ह्या पावसान जी आयज म्हापशाची जी हानी जाली ही दुर्दैवाची गोष्ट आसा। पण सांगपाची तात्पुरती गोष्ट कितें आसा की आयज 20 नगरसेवक आणि एक आमदार प्लस जी गोष्ट आता घडली तेतून मामलेदार, कलेक्टर हे सरकारी नोकर बट व्हडले ऑफिसाचे वचून आसा, त्या ऑफिसान ते दिसा उदीक गेले, पण हे हेतून ना नगरसेवक ना आमदार ना कोणीच हेतून दखल घेतली ना। लोक पडले, कितें जालें, पण आयज खोल्ले वाठारांत बसून त्या जी दिसा एक्सिडेंट घडलो ती पण आता आयज समज प्राणहानी तर जाल्ली, ताका कोण जबाबदार आसलो? तुम्ही आयज वोट बँकाक लागून जी आयज घरां बांदल्यात त्या घराच्या हेतून ना गटार आसात ना काय ना, वयल्यान तेतून बिराडां आसात। एका घरान 4-4, 5-5 बिराडां, तेंचो जागो जमीन सगळी आसता ते हांगा म्हापशा येवनच्यान ती घरात हे बांदलेले आसा, घरां बांदलेली आसात। पण आयज ते भाडे आहात वोट बँकीक लागून। आयज फुडें हे बीजेपी सरकार वोट बँकीक लागून कितेंय करूं शकतात।
आयज जाल्ल्या जल्मा हांव म्हणटा कितें जर तुमकां तर सत्ता भोगपाचें आसा 27 तुमी 27 हाडटले म्हणटात जाल्यार तुमी आतांच करात जे घरांत कोणी नवी सून हाडल्यात पण आनी कोणा जल्माक गेला पळय ते नातवाचें नाल्यार कोणाचें हाडलें तर सुनेचें नांव आतां रजिस्टर करून दवरात आनी तांच्या नांवार ही म्हापशा करून दवरात आनी तुमीच वोट बँक करात आनी जनतेचो वोटिंगची गरज ना हो वाया पयसो आयज काल पासून आमदारा पासून लज दिसूंक जाय आसली की तो डांबरीकरण करता पावसाच्या हेतून हा तर तूं हांवें लक्ष घाल न्हू आयज हांगासर लोकांचे आयज गाडे दिल्या पळय दिनदार गाडे दिल्या तेतून उदीक गेले मार्केटान सगळ्या बाजारान उदीक आसलें रातीचो स्लॅब कोसळ्ळो हेका आतां 10 वर्सां जावन निलाव जायनासतना जर आयज मोडकळीक तर ह्या बिल्डिंग्यो पडटात तर अशें ह्या म्युनिसिपालिटी कित्याक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक लहानसो विसव. मॉन्सून लागीं पावला आणि गोंयात सध्या व्हड प्रमाणात पावस पडटा. फाटल्या 24 वरांत राज्यात व्हड प्रमाणात मध्यम ते खूप उटांगराचो पावस पडिल्ल्यान भारतीय हवामान खात्यान नवे अलर्ट जारी केल्या. कोंकण दर्यादेगे कुशीक आशिल्ली उण्या दाब्याची यंत्रणा बळिश्ट जायत आशिल्ल्यान आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. ओल्या आनी वादळी राती उपरांत गोंयांत हाय अलर्ट आसा. दक्षिण कोंकण गोंय दर्यादेगे वयल्या उदेंत मध्य अरबी दर्यादेगेर आशिल्ल्या उण्या दाबाचो वाठार फुडल्या 36 वरां डिप्रेशनांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ही यंत्रणा बळिश्ट जाल्ल्यान फुडले 5 ते 6 दिसांत गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्या दोनूय वाठारांनी वादळी वीज आनी 70 किलोमीटर प्रतिवरा वेगान वादळी वाऱ्याचो अदमास आसा. तशेंच 27 मेच्या सुमाराक बंगालाच्या उपसागराचेर आनीक एक उण्या दाबाचे यंत्रणा तयार जावपाची शक्यताय आसा, जाका लागून दर्यादेग वाठारांत पावसाची क्रिया आनीक वाडपाक शकता. फाटल्या 24 वरांत दाबोळी 142.2 मिलीमीटर, मडगांवां 140 मिलीमीटर, मुरगांव 124.2 मिलीमीटर आनी पणजे 92.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत सरासरी 95.3 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. ही हंगामी सरासरी परस आश्चर्यकारक रितीन 36% चड आसा. भारतीय हवामान खात्यान सप्तकाच्या शेवटाक व्हड प्रमाणात पावसाची शिटकावणी जारी केल्या. 28 मे मेरेन सतर्क रावपाची शिटकावणी दिल्या. तापमान सामान्या परस उणें आसा. चडांत चड तापमान सुमार 28 डिग्री सेल्सियस आनी आर्द्रतायेची पातळी 95% मेरेन पावतली. शेतकार आनी लोकांक हांच्या खातीर अदमास हो एक खबरदारीचो आसा. सकयल्या वाठारांनी उदक भरपाची शक्यताय, येरादारीची कोयंडी, झाडां आनी साधन सुविधा संभाव्य लुकसाण जावपाचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिल्यात. उटंगराच्या पावसांत दृश्यमानता उणी जावंक शकता. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर वराक 65 किलोमीटर मेरेन पावपी खर वारे येवपाची शक्यताय आसा. मुरगांव मेरेनच्या बंदराचेर थळावे खबरदारी सिग्नल क्रमांक 3 उबारला. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यादेगेर वचचें न्हय असो खर सल्लो दिला. 23 मे खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी. गोंय दर्यादेगे लागसार उण्या दाबाचो वाठार. पुराय सप्तकभर व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय. बंदरा शिटकावणी सिग्नल क्रमांक 3. उदक भरप आनी झाडां पडपाची शिटकावणी. वादळाचे वारे वराक 70 किलोमीटर वेगान पावपाक शकता. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय असो खर सल्लो दिला. शुक्रारचे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.